भलायकी मंत्री म्हणून ताबो घेतल्या उपरांत विश्वजितान 108चो पंचनामो सुरू केला। 108चो सध्याचो स्टाफ इमर्जन्सी हाताळपाक ट्रेंड ना। 108चे 3 वेले ऑफिसरांक खंय ताणें हालोवंक सांगल्यात। 108 लोकांची सेवा करपाक आसा, कामगारांची युनियन करपाक न्ही म्हणून विश्वजीत मिडिया कडेन उलयलो। जीएमसीचो व्याप कमी करपाक दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक खंय तो पयलीं जाग्यार घालतलो। 108 एम्ब्युलन्स सर्व्हिस जाग्यार घालपाक आतां भलायकी मंत्र्यान पावलां उखलूंक सुरवात केल्या। पणजे एका कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन तो 108चेर उलयलो। 108 ambulances have to be put on track. We have already started cracking the whip. There is no question of permanent employment or permanent jobs in 108. It's a hire and fire service because it's a high pressure job. And second thing is the boys who are there, they are not even cleaning the ambulances. There's a lot of shortage. But same time, in the same breath, there are certain, reworking of the functioning of 108, which I've already started putting. We have asked them to do a reshuffle in the management staff. Along with that, try to see that trained paramedics and other things are made available. So I am sitting with the Director of Health Services and I've already had 2 rounds of meeting. So we want to bring this 108 like how it was earlier. And another 10 ambulances will come. We have trained personnel on those ambulances which will come by 15th of May. So we will see that all the accident hotspots are covered. And also every day, I have asked them to put a system in place where every day they will be reporting to my office by email exactly how many patients have been calls they have attended to, how many calls were received by the call center, how many calls that they attended to and how much time it took. And if anything crosses beyond 15 to 20 minutes, I need to know the reason why. And last couple of years there was no medical audit. So the audit that has to be done every 15 days. And we will be doing it, and I am doing it immediately as ASAP. But I am trying to just get my old staff that was there, the trained paramedics that were trained by GVK in Hyderabad. So those paramedics are required because otherwise we cannot save lives. We need trained people to save lives. So we are putting in. Chief Minister has given me a free hand to see that I deliver. I am going to give a brief presentation to Honorable Chief Minister on Monday about what are the steps that I am taking, so that with the number of incidents of accidents that are increasing, every 108 has to work overtime and efficiently. And it's not an easy task. They have to be disciplined. They can do union, they can go where they want. It is not going to bother me. Because ultimately that service is started not for somebody to put a union in place, but for saving lives. And that is the job of 108. बारीक सारीक केशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां जीएमसीन धाडटात ते प्रकार बंद करपाक सगळे स्ट्रीमलायन करतलो म्हणून विश्वजीत उलयलो। दीनदयाळ इन्शुरन्स स्कीम खाजगी हॉस्पिटलांत पुराय उक्ती केल्ल्यान आतां ते स्किमीक आपली हरकत ना, तरीकूय खंय स्किमीक सुदारणा करूंक वाव आसा। चलचे ना म्हणून हांवें कांय गोष्टी ओपन करूंक जाय प्रायवेट सेक्टराक, होच आमचो मुद्दो आसलो। आमी कितें सांगलें की कांय गोष्टी तुमी जर मर्यादितूच दवरली तर ती स्कीम चलची ना, कांय गोष्टी ओपन केल्यारूच ती चलूंक शकता, सगळ्यांक ताचो फायदो जावंक जाय। आनी चड लोकांक ऑप्शन पेशंटाक गावंक जाय, खंय वचून खंय कांय तरेची ट्रिटमेंट दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचून घेवपाक, आनी ती केल्या ऑलरेडी। कांय गोष्टी जर आनी फुडें जर हें करूंक जाय करपाक कांय हरकत ना, ते पळोवचें पडटलें बसून कशें कितें तें करूंक जाय की लास्टाक लोकांक बेनिफीट जावंक जाय। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी। मायनिंगाचे ट्रक आडप हें आपल्याक मान्य ना। जो कितें उपाय काडपाचो तो चर्चेंतल्यानूच येवं येता म्हूण भलायकी मंत्री वाळपय सत्तरींतलो आदलो आमदार विश्वजीत राणे उलयला। सोंचे हो गांव प्रतापसिंह राणेच्या पर्या मतदारसंघात येता। ब्रेस्तारा पर्यावरणवादी एक्टिविस्टांनी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर तोंडाक काळी पट्टी बांदून सोंचेच्या लोकांक केल्ल्या अटकेचो निशेध केलो। सोंशीचो विशय ह्या तरेचो हा की सगळे मध्यस्थ करून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा। सोंशीचे गावाचे ट्रक बी चलता मायनिंग, आनी थंय जी मायनिंग चलता मायनिंगची बी गरज आहा। लोकांनी 5 वर्सां अक्षरशः सामके त्रासान बिकट परिस्थिती लोकांची जाल्ली। माझे अशें मत हा की कसल्याय परिस्थितीत ट्रान्सपोर्टेशन बंद करप न्हू, चर्चेच्या माध्यमांतल्यान कितें विशय सोडूंक जाय ते विशय सोडूंक शकता। आनी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतलेले आसा की कसलीय गोष्ट चर्चेच्या माध्यमांतल्यान सोडूंक जाय। हे रस्ते बी ऑब्स्ट्रक्ट करून मायनिंग बंद करून जर मायनिंग जर परत बंद पडली, 5 वर्सां मायनिंग बंद पडलेली, लोक त्रासान पडले, रस्त्यार एकदम बिकट परिस्थिती लोकांची जाल्ली आनी ह्यान फुडें ती परिस्थिती जावं नये। आनी हे लोक आपले कांय प्रमाणात जो लोक आहा त्यांनी विचार करूंक जाय की मायनिंगची बी गरज आहा। विशय जे कितें आहा ते तुमी उलोवन सोडूंक शकता, पूण आय एम टोटली अगेन्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्लॉक एंड हे सगळे गोष्टी म्हाका मान्य ना।
पणजे एका कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मिडियान विश्वजिता कडेन सोनशेचो इश्यू काढलो. सोनशेच्या लोकांक कोण तरी पेटोवन घालता हें बरोबर न्ही. लोकांनी जामीन घेवन पयलीं कस्टडींतल्यान भायर येवचें, मागीर चर्चा जावं येता. विश्वजितान स्वता जामिनाची रक्कम भरपाची तयारी दाखयली. If required, I am also ready to pay the bond of all the villages. But they cannot sit inside the jail and negotiate and come. You have to come even for the chief minister to help. You have to come out and discuss. You cannot sit in jail. Somebody is provoking them not to sign do the bonds. I have told the boys today, if required, I will also pay the bond. There is no issue. I will issue it immediately. लोकांनी जामीन घेतलो ना तो बरो केलो म्हूण पर्यावरणवादी एक्टिविस्ट रमेश गांवसान वाळपय वचून सोनशेकारांक तेंको दिलो. एक्टिविस्टांनी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर तोंडाक काळी पट्टी बांदून निशेध केलो. सोनशीचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तांकां ज्या पद्दतीन अटक केली गेली आनी तुरुंगात धाडपाचें एक प्रकारचें कारस्थान सरकारच्या वतीनसून खाणवाल्यांच्या फावरान जालें तेचो निशेध व्यक्त करपा खातीर म्हणून आमी हांगासर आज जमलेले आसा. आदिवासींचेर जाल्ल्या अत्याचाराक आदिवासींचो पाठिंबो आसा आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांचो पाठिंबो आसा हें दाखोवपा खातीर म्हणून आज आमी हांगासर उबे रावल्ले आसा. प्रत्यक्षात घटना कितें ती सादी घटना अतिशय सादी घटना ती आसा की लोकांचो फंडामेंटल रायट आसा. संविधानान दिल्लो प्रत्येकाचो अधिकार जो आसा रायट टू लिव्हचो अर्थ असो आसा की प्रत्येकाक शुद्ध हवा मेळपाक जाय. सोनशीनसून ज्या प्रकारे 1200 ते 1400 ट्रकांची वाहतूक जाता आनी ती बी सादारणपणे एक ट्रक 9 फावटी येता वयता अशा परिस्थितीन सोनशी हे भयानक अशा प्रकारचे पोल्युशनचे प्रचंड मोठे आगर जाल्ले आसा आनी बेल नाकारलो हे तेंच्यांनी केल्ले सोनशीच्या लोकांनी केल्ले सगळ्यात महत्वाचे आनी अतिशय कायदेशीर अशा प्रकारची गोष्ट आसा. अन्यायाक शरण वचप ना हे तेंच्यांनी थंय दाखोवन दिल्लें आसा आनी हो एक प्रकारचो धडो सगळ्या गोंयकारां खातीर तेंच्यांनी दिल्लो आसा. इतले मजगतीं सोनचे प्रकरण सरकार योग्य रितीन हाताळिना म्हूण आपाच्या वाल्मिकी नायकान टिका केली. आम आदमी पार्टीची वेगळ्यो वेगळ्यो टिम्स सोनशी गांवान ऑलमोस्ट 3दा वचून आयिल्ले आसा. हालत खूब गंभीर आसा तुमकां सगळ्यांक जाणा. पूण थंय सरकार नाच अशें दिसपाक लागिल्लें आसा. थंय फक्त मायनींग कंपनीचो सरकार चलिल्लो आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा थंय नाच. इनफॅक्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो वापर करून गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची स्टेट मशिनरीचो वापर करून थंयच्या लोकांक अटक केल्ले आसा आनी थंयच्या गांवांचे चडशे लोक आज जेलीन आसा. भुरगीं बायलां एकटी पडिल्लीं आसा. सोनचे मीन येरादारीच्या धुल्लाचें प्रदूषण जावचें न्ही म्हूण येरादारी बायपास करपाचो उपाय सरकारान काडला. मात ज्युडिशियल कस्टडीत आशिल्ल्या गांवचे 45 लोक सध्या जामीन दिवचे ना म्हूण तेमाक पेटल्यात. सेझा कंपनीन सुद्धा खंय तांचे जामिनाची रक्कम दिवपाची तयारी दाखयली. सरकार म्हणटा तरीकूय लोक आयकना जाल्यार आनीक करपा सारकें कांयच उरिल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.